नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाची येवकार। हांव समिधा कुंकळकर आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। स्मार्ट सिटीचे काम उण्या दर्जाचे, मंत्री बाबूश मोन्सेराताचो आरोप। माझी बस येवजणेक मंत्रिमंडळाची मान्यताय, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती। जाल्यार परिणामांक तोंड दिवपाची दवरात तयारी, पेड्ड्यार तांदळाच्या विशयावेल्यान गोवा फॉरवर्डाची सरकाराक शिटकावणी। पावसा पयलीं पुरयतले राज्यातल्या मुख्य रस्त्यावेली फोंडकुलां, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालाचे आश्वासन। दिवचले चोरांनी फोडली 2 देवळां, लाडफ्या महादेवाच्या आनी कासारपाली सातेरीच्या देवळांत जाली चोरी। आनी गुळे वखदां तस्करी प्रकरणात फोंडे पुलिशेन 2 जाणांक केली अटक, 14,52,000ची गुळी वखदां केली जप्त। आता पळयात खबरो विस्तारांत। पणजी शारांतले स्मार्ट सिटीचे काम तितलेशे दर्जेदार ना अशें पणजेचो आमदार बाबूश म्हणटा। PWD कडेन तांत्रिक अधिकारी आसतनाय 8 कोटी रुपया मोडून सल्लागार नेमला, ताका लागून हांवें भितर हस्तक्षेप करूंक ना। सध्या हांव ओगी रावून हें पळोवन घेतलो। इतले पयशे जर खर्च केल्या जाल्यार लोकांक बऱ्या दर्जाच्यो सुविधा मेळपाक जाय अशें बाबूश म्हणटा। See, I am just doing wait and watch. So now CM has taken charge. Basically, now Sanjeev has been made MD of Smart City. He is well adversed as far as the Panjim city is concerned. He was basically personally involved as far as the smart city is concerned. All these plans basically were approved during his time. So it is good that he is there. So wait and watch, but in the meantime people should not suffer. We also want to see that people don't suffer, no? That's the reason I'm saying I'll wait and watch. Wait and watch means what the man. See, that is wait. आता काल कितें जालें तें इन्स्पेक्शन केल्लें आहा सगळें हें जालें तें जालें हें करपाक जाय तें करपाक जाय सगळें करपाक जाय तें बरें आहा। मोस्ट इम्पॉर्टंट देखून हांव कितें म्हणटा हांव कित्याक इंटरफियर जावंक ना पळय कन्सल्टंट आहा देर इज वन कन्सल्टंट हू हेज बीन पेड 8 crore rupees फॉर कन्सल्टन्सी। So I believe actually this consultancy actually should have been under actually supervision of the PWD at least, because you require a local fellow rather than close the PWD office. Why you require a PWD office and all this thing? When PWD engineers and all are there. So everyone is trying to wash their hands. They're saying there is a consultant here. Consultant is basically going to take is going to see into the whether the consultant really knows what is happening or what is underground. It is only who knows that the underground thing is the PWD, electricity department, all as far as the laying of the pipes. Anyhow, on what she fails झाली ना हांव फेल जाली काय म्हणून फेल जाली कवतली आता मागीर पावसा येता मागीर लेट वेट एंड वॉच आहा पळय तें लेट जावचें ना न्हू। सी वेट एंड वॉच म्हणजे कितें आतां हांव गेलो थिंगा हांवें तुका सांगलें आतां काम चालू आहा। I feel there is substandard work which has been going on as far as the smart city is concerned in main Panji. मंत्रिमंडळान माझी बस येवजणेक मान्यताय दिल्या। माझी बस येवजणे खाला 4 खाजगी बस घेवन त्यो 4 मार्गाचेर चलयतले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली। काणकोण ते पणजी, सावड्डे कुडचडे ते पणजे आनी पेडणे ते पणजे या मार्गाचेर ह्यो बशी चलतल्यो। आयच्या कॅबिनेटान एक म्हणजे मेजर डिसिजन इज एक्सपोर्ट सेक्टर अप्रुवल आशिल्ले 2-3 प्रोजेक्टांचे बारीक बिलां 45 lakhs एक सागर मंथन केल्लो ती आशिल्ली। मेजर डिसिजन जे जालें आज माझी बस ही स्कीम आमी क्लियर केली। ह्या निमित्तान जवळपास 4 रुटा वयल्यो बसीस ज्यो आसा पळय न्ही सद्या माझी बस ह्या सिस्टमींतल्यान गव्हर्मेंटा बरोबर कॉन्ट्रॅक्टान येतले आनी त्या पद्दतीन तो प्रोजेक्ट फुडें वयतलो। हो मेजर बसी म्हणण्या पेक्षा 4 रूट फायनलायज जाला काणकोणा टू पणजी,
सावड्ड्या कुडचड्या टू पणजी प्लस पेडण्या टू पणजी असे 4 रूट फायनल आहेत जाल्यार बट बाकीचे रूट जे येवपाक सोदता तांकांय बी आमी त्या रुटांतल्यान जाता तितके बेगीन ह्या स्किमीन घेतले. प्रायवेट बसीस हायर करतात बसी म्हणण्यापेक्षा त्या रुटाचेर जितक्यो बसी आहा त्यो सगळ्यो बसी येतात सगळे ऑलमोस्ट ते रेडी जाले त्यांच्या कडेन डिस्कशन सुरू जाल्ले आसा ते रेडी जाल्ले आसा आणि 4 रूट आणि टायम किती वाडोवपाचो आसलो न्ही तुमी लेट पर्यंत तो मागीरची गजाल हे सांगता तुमकां म्हणजे ज्या रुटाचेर ज्यो बसीस आत्तां चलता त्यो सगळ्यो बसीस आमी त्या रुटा वयल्यो घेवन म्हाजी बस ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तांकां ऑलरेडी दितले. तो जालो बाकीचो एक तुवें WRDची लँड जी आसा ती आमी हेका दिल्ली आसा ते एक आत्मविश्वास सोसायटी जे स्पेशल स्कूल चलयता तांकां दिल्ली आसा. इट इज एप्रॉक्सिमेटली 3,401 बाकी हेल्थाचो एक सॉलिड वेस्ट गुड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम लॉजिस्टीक वेअरहाऊस पॉलिसी आम्ही फायनलायज केला जेणे करून म्हणजे लॉजिस्टीक पॉलिसी फायनलायज करताना गोंयांत मोठ्या प्रमाणात लॉजिस्टीक एक्टिविटीज क्रिएट जावच्यो हाच्या खातीर फायनलायज केला. IDC एरियांनी 20% ऑफ द लँड इन IDC जी आसा पळय लॉजिस्टीक पर्पज युटिलायज करपा खातीर आमी दिल्या. गतीशक्ती प्लॅनाच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज करूं शकता. रेव्हेन्यूच्या अंडर आमी गव्हर्मेंटची लँड जी आहा पळय 4 टॉवरांक आमी एलोकेट केल्ली आसा. ते हे आमी गव्हर्मेंट स्किमी कश्यो चलता हाजो इम्पॅक्ट स्टडी करता. नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर सोमार मेरेन कारवाय जाली ना जाल्यार मुखावयल्या परिणामाक तुमीच जापसालदार आसतले. गोवा फॉरवर्डान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. गुदावांत दवरिल्लो तांदूळ कसलोच कसो हाची जाप विचारपाक गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी नागरी पुरवण खात्याच्या ऑफिसान आयिल्ले. सात दिसां पयलीं आमी ह्या डिपार्टमेंटां आयिल्ले की जो किडी पडिल्लो तांदूळ गोंयच्या कांय रेशन दुकानांनी सप्लाय जालो ताजो निशेध करपा खातीर आनी सरकारान आनी खास करून सिवील सप्लाय जे डिपार्टमेंट आहा ताणें कितें कारवाई केली तें विचारपा खातीर आमी आयिल्ले. गेल्ले खेपे आयिल्ले तेन्ना आमी हांगा बरो वेळ आशिल्ले आमी बरो प्रोटेस्ट केल्लो आनी आमी सांगिल्लें तांकां की 7 दिसांनी आमी परत येतले आनी वॉर्न देम दॅट की तुमी कितें तरी एक्शन ह्या प्रकरणाक घेवपा जाय म्हण. आज आमी एक्झॅक्टली 7 दिसांनी परते आयला हांगा. वी मेट द डायरेक्टर इन्सिडेंटली डायरेक्टर आपल्या कॅबिना आशिल्ली. वी मेट द डायरेक्टरान सांगलें आमकां शी हॅज तिजी लेवलाचेर जे करपाचें आशिल्लें तें सगळें केलां. शी हॅज ऑलरेडी मूव द फायल गव्हर्मेंटाक गेला. ताजे नंतर तिणें कांय हायर अफिसा फोन केले. मोस्ट प्रोबेबली वी ऑल्सो ट्राय टू कॉन्टॅक्ट द मिनिस्टर द सेक्रेटरी सिवील सप्लायज आनी तेणी सांगलें आमकां की परां दॅट इज शुक्रार आज तारीख कितली 26 तारीख पर्यंत ह्या हातूंत भितर कारवाई जातलीच म्हण. आमी आमचे प्रमाण सांगलें ताका 26 तारखे जर कारवाई जायना जर जायत जाल्यार आमी 29 तारखे परती येतलेच म्हण. हो विशय आमचे खातीर सादो विशय ना. जवळ जवळ 11-12 रेशन कार्ड शॉपांनी हो पाड किडिल्लो माल गेल्लो. दॅट इज ऑलमोस्ट 2000 फॅमिलीजां खातीर हो माल पाविल्लो. सो आमी हो विशय सोडपाचे ना. आज आमी मातशे ती बी नवी आसा पयलींच तिणें चार्ज घेतला 1 म्हयन्या खातीरच आयली ती बिकॉज ही इज ऑन लीव. सो वी फेल्ट लायक की मनीसपणाच्या नदरेंतल्यान आमी तांकां थोडो टायम दिवया म्हणलें तांकां. म्हण ताका लागून आज आमी कांय हार्ड कठोर भुमिका घेतलो ना पूण आमी तांकां सांगलां की सोमार पर्यंत जर जालना जर जायत जाल्यार आमची भुमिका कठोर आसतली आनी ताजे नंतरच्या कारवाईक संपूर्णपणान सरकार आनी सिवील सप्लायज डिपार्टमेंट जबाबदार उरतले. सांतिनेज वाठारांतल्या व्हाळाचें काम पुराय जालां आनी सांतिनेज रस्त्याचें उक्तावण 26 मे मेरेन करपाचें थारायलें. हे संदर्भांत मुख्यमंत्र्यान बसका लेगीत घेतल्या. 300 मीटर घाणेऱ्या उदकाची पायपलायन घालपा खातीर ह्या रस्त्याचें उक्तावण केलें ना अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. तशेंच गोंयच्या रस्त्याचेर जी फोंडकुलां पडल्यांत ती फोंडकुलां पावसा पयलीं पुराय करतलो अशें उतर दिल्लें. तिवूय कामां पुराय करपाच्या वाटेर आसा अशी माहिती निलेश काब्रालान दिल्या. हॉटमिक्स राती घातले तूं वचून पळय म्हणजे लेवल केलं क्लिनिंग केलं ते हॉटमिक्स बंद दवरपा लायला सीएमान कित्याक ते 300 मिटरचे पायपलायन म्हाका दिसता इंटर डिपार्टमेंटाची जी सुद्दां पळयता अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री पळयता सो ते कर म्हणटा मागीर कर म्हणटा तो परतून फोटोलो म्हणटा काम बंद करतलो.
इंटर डिपार्टमेंट आहा तेंचे कोऑर्डिनेशन ना स्मार्ट सिटीचे आसा सीएम करता तूं सीएमूच सगळें कोऑर्डिनेशन पळयता आनी तशें तर इंटर डिपार्टमेंट म्हणल्यार कोण बॉस एक PWD तुझे आतां प्रेसान कशें आसता बाकीचे एडिटर आसता आनी कोण आसता लास्ट एडिटर डिसायड करता तूं कितली बातम्यो दिल्यो कोण पळयता एडिटर भायर मारता न्ही सो आतां सगळ्या बातम्याचो जो आसा बॉस कोण सीएम न्ही सीएम आतां करतलो एक ऑफिसर अपॉयंट केला आनी सगळें काम सीएम आतां लक्षांत घालून कित्याक इंटर डिपार्टमेंट जालें PWDचेच ना ते भितर जी सुद्दां आसा स्मार्ट सिटी आसा बाकीचे डिपार्टमेंट आसा सीएम कडेन आपण पळयता म्हणजे आतां पळय 2 गोश्टी आहा एक हांवें गेल्या वर्सा प्रॉमिस केल्लें की पोर्टल हाडचें ना ते भशेन पोर्टल ना आनी हांवें लोकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक डिमांड हें केल्लो की रिक्वेस्ट केल्लो की सोशल मिडियाचे आमचे प्ले स्टोराचे ॲप डावनलोड करून PWDचो ॲप आसा लाडफ्याचे श्री महादेव देवाचे देऊळ फोडपाची घडणूक ताजी असतानाच लाडफे पंचायत वाठारात आनीक एक देऊळ फोडले मंगळारा मध्यानराती चोरांनी कासारपालचे श्री सातेरी भूमिका देऊळ फोडले दारां मोडून देवळात भितर सरले उपरांत फंडपेटी फोडली चोरांनी फंडपेटयेंतले सुमार 12,000 फारायल्ल्याचो अदमास आसा हे चोरये विशीं देवस्थान समितीन कागाळ करतकीच पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो हे कुलाक तोडला हे केला गेट बंद केल्या म्हणजे मातसो ओपन केल्या आणि कुलाक कडल्यान ते हेका लायल्या आणि त्याचे हे तोडले त्याचे कुलाक हे येणार नाही किती वेळेला भितरले पैसे फक्त खेचले कितके आसतले एक 10,000 आसतले पण ही चोरी ही केन्ना जाली राती रात्री अशें पयलीं केन्ना जाल्लें तें जाल्ले 14 ह्या देवळान ते त्या वेळेस पडलेली ती सायड ताका आता खेळ घातला आता ते ओपन करूंक जायना पहिले ताका भितरसून हे नासलें दिवचल मालातल्या लाडफे गावातल्या श्री महादेव देवाच्या देवळात चोरी जावपाची घडणूक घडल्या चोरांनी देवळाचे मुख्य दार फोडून फंडपेटी उखलून व्हेली देवळापासून काय अंतराचेर चोरांनी फंडपेटी फोडून सुमार 10,000 रुपया फारायले चोरांनी फंडपेटी थंयच सोडून फुजो काडल्यो हे चोरये विशीं देवस्थान समितीन कागाळ करतकीच पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो सुण्यांक हाडून सोद घेवपाचो यत्न केलो ठशे तज्ञांनी ठशेय घेतल्यात पुलीस तपास चालू आसा श्री महादेवाचे देवूळ आहा ह्या महादेवाच्या देवळान रातची चोरी जाली ही चोरी केन्ना जाली हे आमकां सकाळीं भट जेन्ना पुजा करपाक येयलो त्या टायमार भटाक दिसलें की लॉक प्रेस करून सकयल हे तोडलेलें आहा आनी तेणे लागलींच आमकां फोन करून कळयलें त्या बरोबर आमी येयले आनी सोमतेक आमी पुलिसांक इन्फॉर्म केल्यार आमकां अशें कळून येयलें तेच्या पयलीं आमकां अशें कळून येयलें की हे लॉक तोडलेलें आहा आनी भितरली फंडपेटी ना म्हणून आमी सरावंडींग एरिया पळयले तेन्ना लागींच एक 100 मिटराचेर फंडपेटी फोडल्या आनी ती अशी उडयल्ली आमकां ते जंगलान अशी दिसली त्या टायमार तेच्या पयलीं आमी पुलिसांक गेले तेन्ना पुलीस येयले पुलिसांनी येवन सगळो पंचनामो केलो सगळे तपास केलो सगळी फंडपेटी पळयली मागीर तेंच्यांनी फिंगरप्रिंट तांकां हाडले डॉग सेक्शन हाडलें आनी तेंच्यांनी डॉग हांगासून ते फंडपेटी मेरेन गेलो आनी इन्क्वायरी तेंची पुलिसाची चालू आहा आनी म्हाजी तेन्ना पुलिसांनी कंप्लेंट घेतली आमी कंप्लेंट दिली आनी कंप्लेंट दिल्या बरोबर पुलिसांनी आतां ती इन्क्वायरी करची आनी बेगिनात बेगीन अशें चोरये जावचे न्हू म्हणून तेचेर कितें तरी उपाय करचो तेंच्यांनी तेका प्रतिबंध करचो फोंड्या पुलिशेन घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणात 2 जाणांक अटक केल्या तांचे कडेन 145 ग्राम MDMA हे ड्रग्ज सापडला ताचे मोल 14,52,100 रुपया आसा या प्रकरणात बुदाराम बिलबरम बिश्रॉय पिराय 56 आणि जगदीश कोजरामजी बिश्रॉय पिराय 46 या राजस्थानी मनशांक अटक केल्या
बेकायदेशीर पद्धतीन राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक कोयर हाडून उडोवपी 2 ट्रकांक बार्देस मामलेदारान धरिल्ले। ह्या घडणुकेची माहिती बार्देस पुलिसांक आनी आरटीओक दिल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली। दोन्ही ट्रकांक ताब्यात घेवन फुडल्या कारवाये खातीर दिल्या अशी माहिती बार्देसाचो मामलेदार प्रवीण गावसान दिली। आनीकय अशी बेकायदेशीरपणान कसलीय कामां करतना दिसल्यार संपर्क करचो अशें प्रवीण गावसान सांगले। फाटी गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काडला की नॅशनल हायवेच्या कुशीक ज्या जाग्यार हें आसा रोडा कुशीक आसा थंय इल्लिगल डंपिंग चालू आसा, लँड फिलिंग चालू आसा, कळ्ळें न्ही। आनी त्या प्रमाणे आमी फाटीं एक ड्रायवूय केली, खंय खंय इल्लिगल जर कितें चलता जाल्यार आमी सगळ्यांचे चॅकलिस्टां फायल जाल्लीं आहा। पूण आमकां नदरेक आयलें की हे जे डंप्स हांगा रस्त्या कुशीक जातात ते कोण तरी अननोईंगली येतात, अननोन पर्सन येतात आनी नोईंगली दे डम्प दॅट वेस्ट हियर। आनी हे केन्ना जाता, खंय तरी ऑड टायमार जाता, दनपारच्या टायमार कोण आसना जावं तिनसांजचे कोण जेन्ना ह्या सायडीर आयसोलेटेड आसता त्या टायमार येवन डंप मारून चलतात। आतां 2-3 फावटी आमचे ऑफिसरांनी नजर दवरून पाळत दवरली हांगा, तेन्ना आमकां अशें दिसलें की एक ट्रक जे पॅक करून येतात वयल्यान तुका आयडेंटिफाय जायना भितर कितें आहा ते येतात, एका मिनटा भितर ते अनलोड करता आनी एका मिनटान नाच जाता। वी ट्राय टू इवन चेस ऑन 1-2 ओकेजन्स, पूण तो आमकां हाती लागूंक ना। आयज सुद्दां हो ट्रक येयलो तेन्ना वी वर ऑन द फील्ड, सो आमी येताना आमकां नदरेक पडलें सस्पिशियस हो मूव जाता म्हणून, सो आमी फॉलो केलो आनी जेन्ना डंप करपाक आसले तेन्ना आमी ताका थांबयलो आनी अकॉर्डिंगली आमी पुलिसाक आनी आरटीओक इन्फॉर्म केलें। सो वी वील लॉज अ फॉर्मल कंप्लेंट विथ द ऑथॉरिटीज ऑल्सो, आनी हाच्या पयलीं सुद्दां आमी लॉज केल्ली आसा आनी तांकां ते लायसन्स तांची कॅन्सल करची म्हणून डायरेक्शन्स आसात, कळ्ळें न्ही। सो हो आतां येयला तो कोण तरी दामोदर ट्रान्सपोर्ट म्हणून बेतीचो काय पणजेचो खंयचो तरी, सो ते थंयच्यान सगळे डंपिंग जे करपाचें मटेरियल ते हाडटात आनी हांगासर हाडून डंप मारतात। आतां आनी एक ट्रक आमकां हांगा आदळ्ळो तेन्ना तो खंय तरी कसलें एफिडेवीट स्वेर केलें म्हणटा वी आर नॉट अवेर वॉट ऑथॉरिटी ऑर वॉट परमिशन ही हॅज, बट एज पर आवर नॉलेज दीस इज नॉट अलाउड अँड दीस इज इल्लिगल, बट दीस इज अ हाय टायम बिकॉज एज अ मामलेदार और एज अ ऑथॉरिटी वी कॅनॉट कीप 24 hours चॅक हियर। पूण जशें जशें इन्फॉर्मेशन लोकांनी म्हाका दिसता सतर्क रावपाची गरज आहा। ज्या जाग्यार शेतां पुरयतात आनी कितें जाता इमिडिएटली तुमी नाजाल्यार तो गाडयेचो नंबर नोट करा जावं कितें फोटोज क्लिक करा आनी आमकां जाय जाल्यार इंटिमेट केल्यार जाता in a confidential manner. We will see that no number or no name is disclosed, but we will see that the action is initiated. Okay? Thank you. शेतकऱ्यांक सरकारानच कृषी कार्डां दिल्ली आनी आतां सरकार शेतकऱ्याकडेन परत मागता, पूण आमी सरकाराक हे पयशे परत दिवचे ना अशें काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेन सांगलें। सरकार शेतकऱ्यांक कृषी कार्डांतल्या पयशे वा आदार दितालो, पूण आतां तोच सरकार अशे ना जाल्ले निर्णय कित्याक घेता असो प्रस्न संजय बर्डेन उपरासला। जे कृषी कार्डा बद्दल उलोवंक गेल्लें जाल्यार आयज जी गोश्ट जी आसा न्ही की आमकां तेंच्यांनी कितें सांगलां, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा काल तेंच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडलां, घरा कडेन नोटीस धाडलेली आसा की जे तुमकां कृषी कार्डा माध्यमांतून जे पयशे मेळ्ळे आहा हे चुकीच्या माध्यमांतून तुमकां पावलेले आहा, ते पयशे आमचे परत रिटर्न करपाचे म्हणून। पूण आमकां आयज ते सरकाराक कितें सांगपाचें, आमचे कडेन टेनंट व्हेरिफिकेशन आमचे कडेन जें आसा टेनंट म्हणून नांव लागलेलें आसा ते हितूनसून आमकां थोडे आमचे भाटकार आसा ते कृषी कार्डार आहा, आमचे शेतकार आहा न्हू, थोडे ओनरशीप डॉक्युमेंट आसा, थोडे ताका टेनंट आहा तेंच्यांनी कृषी कार्ड केलेले आसा। सो आमकां तो परत जर पयशे जर मागता आमचे कडेन तर हे सरकारान आमकां दिलेले कृषी कार्ड हे पेपर व्हेरीफाय करून दिलेले, तेन्ना जो ऑफिसर जो बसता तो डॉक्युमेंट करता आसतना सगळे तरेचे डॉक्युमेंट चेक करता आनी आमकां कृषी कार्ड दिता। जर दिल्या पयशे अकावंटाक आमी तेंच्या पर्सानसून रागानसून अशे पयशे काडूंक ना, तेंच्यांनी घातलेले आसा, तेन्ना हे पयशे आमकां तुमकां परत दिवंक शकना। गरीब शेतकार ते सरकार जर इतले जर पयशे व्हडले हेजेर जर मोडटा, सभाचेर मोडटा, तेंचे जे व्हडले व्हडले हे आसता न्हू वच सेरेमनीचेर मोडटा, थंय पयशे मोडटाना जर तुमकां जर इतके जर कांय दिसना, तुमकां हे दिसना चुरचुरे जर दिसना, जर शेतकारांक जर पयशे पावले तर आमी मागले आमचे हक्काचे पयशे, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान डिक्लेअर केलेले पयशे ते आमी तुमकां परत दिवंक शकना आनी आमी दिवचे ना। कामुर्लीच्या लोकांक फाटले 8 दीस जाले उदक ना,
मंगळारा राती टँकराच्या आदारान कामोर्लीच्या लोकांक उदका पुरवण केल्ली तरी लेगीत तांकां सारकें उदक पावूंक ना. बांयो नितळ करूंक नाशिल्ल्यान गांवांतल्यो बांयो लेगीत सुक्यार पडल्यात. ताका लागून पिवपाचें उदक हाडपाक लेगीत लोकांक पयशे मोजचे पडटा. 4 दीस जाले PWDचे अधिकारी येवन पळोवणी करतात पूण तांकां दोश सापडना. ह्या उदकाच्या समस्ये खातीर मात थळाव्यांचेर हावळ आयला. कामोले गांवांत कामोले हांगा जाल्यार 8 दीस जाले उदक ना, कांयच उदक येयना. म्हणजे उदकाक लोकांक सगळ्यांक त्रास जाता आनी हें जाता. म्हणजे लोकांक पयस साकून हाडपाक राती टँकर हाडून सप्लाय केल्या. इतले दिसांनी राती सप्लाय केल्या. इतले दीस कोणीच सप्लाय करूना उदक. ते चड प्रॉब्लेम जाता. तेणी उदक बांयची निवळ गेले वर्सा आमी हें दिल्लें बांय निवळ करपाक, पूण उदक तितलें कोण यूज करपाक वचना आनी बांयचें उदक तें वास येयल्ल्या भशेन जाता. सो आमी खावपाक वचना तें उदक. आतां खंयच्यान उदक हाडटा? तेंच थोडें हाडून वापरता टॉयलेटी, मागीर कितें धुवपाक करपाक. तशें आनी कितें करतलीं? आनी जेवणां मागीर चली हांगा रावता ती 1-2 कळशी भरून हाडून दिता म्हाका. तांकां टांकी बसयल्ली आसा, आमचे कडेन टांकी ना. पूण उदक बी सप्लाय बी करपाक आयिल्ले हांगा? आतां उदक सकाळीं आयिल्ले ते, पूण आमकां दिवना, तेंगेर वयर दिवन गेल्या. आज 5 दीस जाले, 5 दीस उदक ना, कांयच ना, उदक येयना. नळ सामको सुकला सारको. आमी आतां कितें करपाचें? म्हाका तें कोण मेळ्ळ्यार आतां कोण येयलो खंय बरी सप्लाय आमी नासली राय गेलोली, तेजो तो खंय गेला कोण दिन थोडें उदक. कित्याक लागून नाय म्हणटाय? हें आतां कित्याक लागून म्हणटा कांय ते पायपा प्रॉब्लेम आहा म्हणटाय. पायप फुटला आनी थिंग उजरांका म्हणटाय, थिंगा पायप फुटल म्हणटाय. आमी कितें करपा आतां? तुमी उदक खंयच्यान हाडटा? आतां आमी बांय सुकले. इतू एक बांय आमगे साम सुकोवल्या. आतां एक ते सायडीक उदक हाडटाले आमी, थिंगा एक हाडलें आनी तिवूय इतलें उदक आहा सारकें. कितें करपाचें सांग? उदक ना जाल्यार. आनी आमी आतां कितें करता, आमकां हांगा आनी खंयच्यानूच थारो ना उदक हाडपाचो. सो आमची हांगा एक बांय आसा कॉलनीन, पूण त्या बांयक उदक सामकें धटी येता आनी तें उदक आमी तें काडून आयदनां घासप, कपडे धुवप हितून आमी करता. इवन न्हाता भितर आमी. पूण पिवपाक मात आमी बिसलरीचें उदक वापरता. आनी आख्ख्या लोटलेन पयलीं बिसलरी उदक मेळना. सगळ्या कडेन स्टॉक काबार जाला पिवपाक हाडपाक गेल्यार. वास्को वाठारांत घाऊक नुस्तें विकप्यांची दुकानां बंद करपा खातीर पालिकेचे कामगार धाडल्यात. खारीवाड्यार झेलांत सांठोवन दवरपी नुस्तेकारांक हांव थांबोवपाक शकना. घाऊक नुस्तें विकप्यांचेर कारवाय करपाची आतां अधिकाऱ्यांचेर अवलंबून आसा अशें नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीजान स्पश्ट केलें. घाऊक नुस्तें विकप्यांक बंद करचें म्हणून नुस्तेकारांनी पालिके भायर आंदोलनां केल्या उपरांत लिओ उलयतालो. कित बाबा तुमी तांकां तुमी आमची ती सगळी एक लॉन्चकार आनी हारी बाबा बसता ती सगळी एक तेमी नेमी वचून लॉन्चकार बाबाक तांकां रिक्वेस्ट करपाचो की तेमी डोक्यार भायर कोण विकता तांकां नुस्तें दिवची न्ही म्हणून. कित्याक नाजाल्यार भायर नुस्तें विकपाक बंद जातलें. हांव तांकां हारी आमचे लॉन्चकार बाबाकडे मागता की म्हजो एक रिक्वेस्ट की तांकां थिंगा रस्त्यार विकताय तांकां नुस्तें दिवची न्ही. तांकां खबर आहा ती व्हरोन रस्त्यार विकताय म्हणून तांकां दिच न्ही. आनी आमचे हे भावाकूय गिरायक जायचें की आमची मार्केटां बसताय तांकां. हांव म्हणजे एकूच रिक्वेस्ट हांव तांकांय सांगलां पयर येयल्ली न्ही किस्तोर तांकां घेवन येयल्लो ते लिडर आहाय तांकां तेंचें नांव म्हाका उडका आसना ती येयल्ले तें नांव दुलसीन बी सगळीं येयल्ली. तांकां हांवें सांगलां की तुमी तांकांय रिक्वेस्ट करा तुमचेच ते मनीस के लॉन्चकार भाव आहाय ते तांकां रिक्वेस्ट करा तांकां रस्त्यार ती म्हणटा घारां व्हरपा वता नुस्तें घारां व्हरपा ती येता लोक वता घारां व्हरपा येता म्हणटा नुस्तें पांट्यान घारां वता पांट्यान व्हरना न्ही घारान व्हरपा नुस्तें रस्त्यार विकताय ती. आमचो एक रिक्वेस्ट आमी पुलिसीक सांगलें सगळ्यांक पुलीस म्हणटा आमी कितें करूं तांकां हांवें पुलीस स्टेशनार बसयली बी कपील PI बरें काम करता तेणें हांवें बसयली तांकां पुलीस स्टेशना भितर ते हांकां आमचे ते रस्त्यार विकताय तांकां
आमची ती इल्लिगल नुस्तीं त्या रस्त्यार तांकां आनी कितें करून जाता आमच्या. बाबू आसगांवकारान अख्ख्या पेडणेकारांक त्रासान घाल्या. खरें म्हळ्यार पेडणेच्या टॅक्सीकारांचो विशय ताणेच त्या वेळार सुटावो करपाक जाय आशिल्लो अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर सांगता. टॅक्सीकारांची मागणी घेवन तेन्ना कित्याक बाबू रस्त्यार आयलो ना असो प्रस्न आर्लेकर विचारता. पळयात ताचें म्हणणें. कोण तरी मुद्दम विषय वाडोवन धरता असो दिसता तुमकां. कितले वाडोवन धरला जाल्यार तो प्रॉब्लम सॉल्व करून दितलो. मोपाचे टॅक्सीचे आसूं नाजाल्यार आनी खंयचे टॅक्सीचे आसूं पेडणेचे तांकां हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आहा की तुमकां टॅक्सी स्टँड हो मेळटलो एअरपोर्टार ते हांव करून दितलो. ते कोणीय कितें म्हटलें म्हणून तें जावचें ना. ते डिले तेजो प्रोसेस आसता. प्रोसेस करपाक म्हजो टायम वयतलो ताका लागून ते डिले जाता. पळय परत परत ते बाबूचें नांव काडिनाका. बाबू हो कोण जे पळय आयज रडटात पळय ते सगळे लोक रडटा हेका लागून जे हेणी आयज त्रासान घातल्या लोकांक. हे बाबून कामां करून दिवंक हांवें न्हू. हे पयलीं हेणी एग्रीमेंट करूंक जाय आसलो जे पळय टॅक्सीवाले मोपाचे आहा ते सगळे ते डिटेलान तिणी सगळे जॉब टॅक्सीवाले जे सगळे ते तेणी काम करून दिलें. आतां रडटा तो घरा कडेन बसून तो कळ्ळें. हेणी त्रासान घातलेले आहा आख्ख्या पेडणेकारांक. हांव सांगूंक सोदता आयज तुमकां पेडणेकारांक हेणी त्रासान घातलेले. हे हांव केन्ना येयला हांव आतां येयला मोपा स्टार्ट जाला तेन्ना येयला. तेन्ना ही कामां न्हू हे पयलीं जावंक जाय एग्रीमेंट लेखी घेवंक जाय आसली ते येदो व्हडलो मोपा लोकांची लँड युजर तेन्ना कित्याक रस्त्यार येवंक ना तर त्या टायमार रस्त्यार येवन जाय ते हांव बेसिकली तुमकां सांगता हांव हे इश्यू जावंक कित्याक पावचा नासलो न्हू. त्या टायमार समज तेणी एग्रीमेंट करून दवरलो आनी तेन्ना अमके CMाक तेन्ना पर्रीकर आहलो पर्रीकराक सांगून एग्रीमेंट करून दवर आमच्या पेडणेकारांक फाल्यां जेन्ना स्टार्ट जालो काय आमकां हे प्रॉब्लम जावंक जायना हे क्रिएट ते केल्ले जाल्यार आयज कितें प्रॉब्लम जावचें ना. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटीन. पळयत रावात गोमंतक TV.